and they were targeting me as if I have done some crime. And I assured in this house in 2009 that I am also personally opposed to the casinos, and I will see that casinos move out of the Mandovi. Next day we gave directions to the captain of ports to issue show cause notices to all the casino owners to move their vessels outside Mandovi. The boat owners went to the High Court and obtained a stay. In fact, they are staying there only because of that stay. Has the government taken any steps to see that the stay is vacated? This is my first question. Second, yesterday I have got a good reply. Yesterday the Captain of Ports Department has given me a reply that government in principle agrees to shift, you have decided to shift the casinos outside Mandovi. I am happy with that reply. But still I will say, initiate steps to vacate that stay. The problem gets solved. And why Captain of Ports should look out for alternative? It is not the responsibility of the Captain of Ports. Speaker, sir. It is the responsibility of Captain Ports. It is the responsibility of the owner of the vessel. If he wants to run the vessel, he should go and look out for alternative place. Speaker, sir. Maka dista when the government has categorically given answer, there is no point in increasing the voice, I believe. Sir. We have categorically given the answer. Dates have been mentioned here. I have no interest in any of the casinos. तुमचो इंटरेस्टाचे उलयना आमी. Not तुमचो a interest उलयना. single casino wala had ever met me. I have never seen their face also. Jenka konan interest asat आणि पळोवन घेवचे माझ्या पासून काय ना. I am little worried only for the reason that on one side we are encouraging investors and on other side जेणे इन्व्हेस्टमेंट केल्ली आसा तांकां रस्त्यार उडोवप हे योग्य न्हय म्हणून एक्चुअली दे हॅव गिवन अंडरटेकिंग पूण म्हाका दिसता की सरकार म्हणून म्हजी रिस्पॉन्सिबिलिटी आसा ह्या सरकारची Alex, रिस्पॉन्सिबिलिटी आसा कसं माझा तांकां प्रश्न उरला. ऑल्टरनेट सायड दिवची I have not got Last reply. one. Okay. I have not got my first question reply. ती पहिले दिवची, then I will go to my third question. Last Yes, yes. Speaker, sir, that's answer. When this license for Caravala was operating, the same came to be transferred. जेव्हा ते लायसन्स चालू असले त्यांना ते ट्रान्सफर झाले. स्पीकर सर म्हणजे खंयचीच लायसनां हाजे फुडें कॅन्सल जावचीच ना. जो मनीस ज्या हावसान हे रिप्लाय दिल्ली आसा की ऑल ऑफशोर कजिनोज आफ्टर एक्सपायरिंग आफ्टर 31/3/2014 shall not be renewed and you want to transfer that particular boat, जाल्यार you are still getting one more fifth casino येलो. You are contradicting your own statements. तुम्ही कॉरिजेंटन दिला ताजी तुम्ही पाचवी बोट हाडली आणि तुम्ही म्हणता कजिनो हाडचे ना म्हणून. It is not fifth casinos, it is one amongst those. How can it be? Including this, there are 4. How can it be including 4 a year, Speaker sir? पाचवा ना तातून हो पाचवो कॅरावेला कॅन्सल जालो. तुमचे पेपर रायटअप आसा म्हज्या कडेन ते जाल्यार तुमकां दिता की कॅरावेला लायसन्स इज कॅन्सल्ड. हे लायसन्स कॅन्सल जातकर यू आर इश्यूइंग अ कॉरिजेंडम ऑफ ट्रान्सफर आफ्टर कॅन्सलेशन विथ अ बॅकडोर एंट्री फॉर ऑल दीस पीपल. स्पीकर सर, आज हांवें येता स्पीकर सर आज हांवें येता आसतना मांडवी पुलाचेर गाडी थारयली आनी वेसल्स मेजल्यो. इन ऑल देर आर 5 वेसल्स. आतां कोणाचे खंयचें नांव हें हांव नोकळो सांगूंक. सुभाष चंद्र दिली आसतली. जस्ट अ मिनिट प्लीज. 5 वेसल्सांतल्यो 4 कॅसिनोज म्हणून चलतात आनी 5वी जी आसा इट इज जस्ट मूर्ड. जेका मुरींगचें परमिशन कॅप्टन ऑफ पोर्ट्सा कडल्यान मेळ्ळा आफ्टर पेईंग एडेक्वेट फीज. Is it? Yes. Speaker sir, Honorable CM is disillusioning the House. The statements given to him are contradicting his own statements given through LAQ replies. Since he has given this, तुम्ही 5 बोट हाडटा, 5वी बोट हाडटा, तुमकां आतांच सांगता गोंयकार ओगी रावचे ना. तूं कितें म्हणटा 5 कॅसिनो चलतात? 4 चलता, 5व्याक परमिशन दिलें तुम्ही हातून 5व्याक परमिशन दिलें. 5वे जे आसा ताका मुरींग परमिशन आसा, कॅसिनो चलोवपाक Sir, ना. I am replacing Don't the, misguide the house. I am not misguiding the House. How can you give the name of the vessel? There MV are Caravella? 4 casinos. Speaker Please sir, let him go to the document which is on the House. हांव शेवटचो स्टेटमेंट करता मागीर तो कितें उलयतलो उलोवनी. There are 4 casinos which are functioning, which have valid sir. license. Please. As of now, there are 5 vessels in Mandovi, No, of which one is not casino. They may be trying for casino, but it is just moored. 5th vessel is just moored with the permission of Captain of Ports, and mooring permission they are renewing every year. Because sir,
हांवें कॉरिजेंडम आनी सगळे पेपर in the house. I have tabled it. Okay, बरें. Let Honorable CM in his free leisure time, he's under pressure maybe, let him go through it. He will understand how his department under him, keeping him in abeyance. पॅरलल कोणे समज दिला आणि ताका खबर ना ताची जाणीव ताणें करून घेवची. ताणें परमिशन दिना म्हणून सांगलें इट इज इनफ फॉर मी की फिफ्थ वोटीक तो परमिशन पुरो दिवचो ना. न्ही, माय थर्ड सप्लिमेंटरी. न्ही, रोहन बाब आतां supplementary. दुसऱ्या चड वेळ जालो. थर्ड एकूच उरला स्पीकर सर. गेमिंग कमिशनर आणि गोंयकारांक एंट्री दिवचे ना म्हणून तुम्ही 2012 अमेंडमेंट मूव केल्लो. हाजो सद्याचो स्टेटस कितें आसा आनी तुमी केन्ना पर्यंत हे कायदो एक्चुअली इम्प्लिमेंट करतले? स्पीकर सर, क्वेश्चन कसलो आसा आनी तो विचारता कितें पळयात. यू कूड आस्क दिस क्वेश्चन सेपरेटली. Because I think the Honorable CM has to go through my LAQ, the fifth one, the present policy of the government on casinos in the state. Yes. This is where I'm asking you. In the present policy of the casinos in the state is where the amendments have come in, raised by your government in 2012 September. त्या amendmentaचे तुमकां विचारता तुमी केन्ना घालतले काय म्हणून? गेमिंग Speaker, sir. कमिशनर आनी वो गोंयकारांक बंद कर एंट्री. स्पीकर सर, जी सरकारची ताणें जो प्रश्न विचारलेलो आसा तो प्रेझेंट पॉलिसी बद्दल आणि पॉलिसी हॅज बीन स्पेसिफिकली मेन्शन्ड हियर. Because the replies are not coming as per LAQs done. I'm only asking him, he is the Honorable CM, let him tell us गेमिंग कमिशनर जे आसा अपॉइंटमेंट केन्ना जातलो, जो 2012 दिल्लो आनी केन्नाच्यान तो गोंयकारांक बंद करतलो एंट्री. इतलेंच सांगू न्ही, सोंपलें. स्पीकर सर, जो ई पार्ट ऑनरेबल मेंबर उल्लेख करता तो प्रेझेंट पॉलिसी ऑफ द गव्हर्मेंट ऑन कॅसिनोज इन द स्टेट आणि जेका आमी पॉलिसी दिल्ली आसा, द लायसन्सीस ऑफ ऑल दोज ऑफशोर कॅसिनोज which are expiring on or before 31st March 2014 may be considered for extension for a period not exceeding 2 years to enable them to make alternate arrangement of moving out of river Mandovi. ही पॉलिसी आमची. गेमिंग आता thereafter while renewing अलेक्स we have taken We'll move undertaking to the from them. अंडरटेकिंगा ते कितले Time तारखे is time. कितले तारीख पर्यंत राहू शकतात ताचो उल्लेख आसा. मेळचेत ना रिप्लाय. असू न्ही. स्पीकर सर, परत हांव सांगता, MV Flotel is not given license for operating in मांडवी रिव्हर. हांव परत सांगता आणि हाचेर जर कितें कोणाक चॅलेंज करपाची आसा खंय करची, केन्नाय करची. Because, sir, we take it as an assurance that MV Flotel Yes. will not be in Mandovi. I'll ask only one question. Speaker, sir, Deltin Caravela hati Deltin Flotel keli. As per whatever you say, you are admitting. Deltin Caravela hati Deltin Flotin mood transfer zali. Or other name was changed. Correct? He has got a reply there. Is it correct? Now, I want to know from the this. There are views ki that Flotel 5 फ्लोर एक एक्स्ट्रा आहले, एक फ्लोर ताका एक्स्ट्रा आहलो, तो फ्लोर कट करपाक परतून वयल्या. ती कॅप्टन ऑफ पोर्ट्सान रिफ्यूज केला. आय वॉन्ट एन आन्सर फ्रॉम द गव्हर्मेंट वेदर दिस इज ट्रू ऑर फॉल्स. एकूच जावन दाबाय म्हाका की जोरी तर ती एक फ्लोर काडपाक कॅप्टन ऑफ पोर्ट्स परमिशन दिना म्हूण ती परती गेली आनी आतां कॅसिनो घालपाक तेंगे प्रयत्न चलता. आय वॉन्ट द कॅटेगोरिकल आन्सर. बाबा एक मिनट की आमी ताका परमिशन दिवपा नाय फॉर कॅसिनो आनी ती 5 फ्लोरांची एक फ्लोर कट करपाक गेलो ना म्हणून सांगपाक. आय वॉन्ट एन आन्सर बिकॉज दिस इज द न्यूज वीच इज गोईंग इवन ऑन वॉट्सॅपार जे आहा. पीपल ऑफ गोवा वॉचिंग, दे वॉन्ट टू नो. जालें. स्पीकर सर, क्वेश्चन आसा तो व्हॉट्सॅपार ना, तो म्हज्या कागदार आसा, हांगा लॅपटॉपाचेर आसा. जो क्वेश्चन आसा तातूंत कॅसिनोज इन मांडवी रिव्हर हो क्वेश्चन आसा, जे 4 आसात. आता हाच्या पलीकडे ही इज रिफरिंग टू सम अदर वेसल विच इज नॉट अ कॅसिनो. ताचे फ्लोर कमी करप आनी कितें जास्त करप, जे जोपर्यंत तो कॅसिनो ना म्हणटा हांव, it is not a casino. We have not permitted that vessel to run casino. So the question doesn't arise. So, Speaker, I'll take it that an assurance that they will not be given a casino. येस. Correct? Can we take it as an assurance, Chief Minister? आम्ही Please फुडल्या answer. प्रश्नाकडे या. Please answer, Chief Minister. की आम विजय casino सरदेसाई. दिवपा नाय म्हणून. येस, सेड इट. Yes, sir. Okay. स्पीकर सर, एकूच स्पीकर सर, म्हाका माननीय मुख्यमंत्र्या कडसून जाणून घेवपाचें आहा की हे जे कॅझिनो चलतात हाचे वयरसून गोंय राज्याक टोटल रेव्हेन्यू कितलो येता आनी सद्या मायणी बंद असलेल्या कारणान हो जो रेव्हेन्यू येता हो नाकारलो जाल्यार कितें स्थिती आसतली?
उत्तर दिवचें. उत्तर दिता. रेव्हेन्यू मेळटा न्हू स्टेटीक. You call सगळ्या आमदारांचो पगार येता तितूनसून. question call केला बरें दिसता न्ही? आसा. स्पीकर सर स्पीकर सर बस सकल. डोंट स्पीक. उलोव नाका. कॅझिनोचेर गोंयचे एम्प्लॉयमेंट कितले आहा? कितें उलयता? अरे रेव्हेन्यू मेळना. रेव्हेन्यू पगार खंयचो येता तुमचो? किरण बाब बस. एम्प्लॉयमेंट कितले आहा? त्या लोकांक खंय उत्तर घालपाचे? दिता ताजेर. स्पीकर सर एम्प्लॉयमेंट कितले आहा? त्या भुरग्यांक कितें करतले तुमी? Question दुसरो question call out अरे जे केला. भुरगे गोंयचे काम करता तांकां खंय घालपाचे? तुला घालत उरता व्हरान? Let us see. स्पीकर सर बस. म्हाका मुख्यमंत्री Speaker, sir. उत्तर दिता. Speaker sir, question call out केल्लो आहा. हय, म्हाका हय. Just a minute. स्पीकर सर प्लीज सुभाष बाब बस. सुभाष बाब. स्पीकर सर जे मनीस आमचे कडेन भायर बरे उलयतात ताणें हांगा येतकीर इतलो कित्याक आकांत तेंडुलकर म्हाका कळना. प्रश्नांक उतरां हांव जाय तितलीं उतरां दितां. आतां एखादो सभागृहांतलो सदस्य म्हाका मदीं विचारता कितली उत्पन्न येता. ताणें क्वेश्चन विचारलो ताचेर रोश हांचो. अरे रोश म्हजेरूच दवरा मरे कितें तेजो. ताचेर रोश कित्याक ताणें क्वेश्चन विचारला. एक तर म्हाका ताच्या माहिती खातीर हांव सांगता सगळ्याच सभागृहांतल्या Speaker, sir, सदस्यांच्या पयली माहिती खातीर question सांगता, तुमी call out केलो. ताच्या वयल्यान 80 कोटी CM उत्पन्न मागीर येता. 80 crores. विजय सरदेसाय. Next question काय supplementary विचारू हाजेरूच. तुम्ही सप्लिमेंटरी प्रेस करूंक ना. Speaker, ना press केल्लो. थर्ड क्वेश्चन. Speaker sir, I may be permitted to ask star LQ number 3A. 3A. Star LQ 3A. Speaker sir, answer as per computer print. Speaker sir, आयच्या दिसा एक बरें आन्सर मेळिल्लें आहा. क्लियर कट आन्सर मेळ्ळा की सरकार अशें ग्रे एरियेन नाटकां अशीं करना. पॉझिटिव्ह आन्सर आहा. This is about a road which leads to Ponda. It is an entry into the city of Margaon and Fatorda. जो रस्तो आमच्या फातोर्डा स्टेडियमाक कनेक्ट जाता, हे रस्त्याचें रुंदीकरण हो इशू. आतां 3 वर्सां जालीं हांव हो इशू रेज करतां. खूब एश्युरन्सां म्हाका मेळिल्लीं आहा. पुणून गेले खेपे जेन्ना आदलो मुखेलमंत्री आशिल्लो ताणें थंय म्हणिल्लें की तें आपूण GSIDCचेर करतलो म्हणून. आनी लास्टाक तें कांय जालें ना. म्हाका दिसता हांव PWD मिनिस्टरा कडच्यानूच जर तेन्ना करून घेतिल्लें जाल्यार आज मेरेन रस्तो कंप्लीट जावपाचो म्हजो. पूण आतां जेन्ना तुमी म्हाका अश्युरन्स दिला की रस्तो आल्लेम जंक्शन टू रविंद्र भवन तुमी करतात म्हणून, आतां म्हाका जाय म्हणटा तें केन्ना हें जातलें? कित्याक तुमीच म्हणिल्लें आहा की तुमचो आनी एक डिपार्टमेंट हॅज नॉट हँडेड ओवर लँड पोजेशन टू यू. माय फर्स्ट क्वेश्चन टू यू इज वॉट एक्शन इज युअर PWD टेकिंग or with coordination with your revenue department to see that early possession of that land is taken so that that estimate which you are preparing is put to some productive use. सभापती महाशय, हो जो रोड आसा इट स्टार्ट्स फ्रॉम कोलवा आणि तो आमच्या बोरी ब्रिज पर्यंत येता. फर्स्ट स्ट्रेस ताणें जो विचारला तो सादारण 1.7 किलोमिटर विच कम्स फ्रॉम कोलवा सर्कल टू आर्लेम सर्कल. आणि हो कंजस्टेड रोड आसा. तातूंत PWD आमची एक ऑफिस आसा, त्या नंतर बाकीची ऑफिसां आसा, परत क्वार्टर्स आसा आणि उजवे सायडीन सबंद कॉलनी जी फातोर्डे कॉलनी आसा ती कॉलनी आसा. एक सायड परत ती विद्यानगर वता आणि दुसऱ्या सायडीन परत ते आमचे एक्स MLA दामू नायक हाच्या घरा कडेन पर्यंत वचून परत नॅशनल हायवेक टच जाता. आतां ही जी कामां आशिल्ली ती 2012 हांवें सेंट्रल गव्हर्मेंटा कडेन मागिल्ली आनी सेंट्रल गव्हर्मेंटात तेन्ना काँग्रेस आशिल्लें. काँग्रेसचे युनियन मिनिस्टर आशिल्ले. युनियन मिनिस्टर त्या वेळार म्हाका दिसता Oscar. ऑस्कर फर्नांडीस आशिल्ले. पूण म्हाका सांगपाक ह्या सभागृहांत वायट दिसता Right? की गोंयचो MP 5 फावटी मिटिंगे आपोवन सुद्दां थंय मिटिंगे येवना.